आयज एंटायर गोयचे कोस्टल बेल्ट जाल्ले सगळे MLA कोस्टल बेल्टाचे MLAंक सगळ्यांक आपयलेले आनी आपआपल्या कॉन्स्टिट्यूट कितें इश्यूज आनी टुरिजम अट्रॅक्ट करपा खातीर आनी कितें नेसेसिटी आहा टुरिजम बेल्टान तेचे आयज डिस्कशन केल्लें. सो वेरियस इश्यूज जे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसले जशे टॉयलेट चेंजिंग रूम जे गरज नेसेसिटी आहा CCTV कॅमेराज सेक्युरिटी वायज पुलीस डिप्लॉयमेंट टुरिस्ट पुलिसांचे परत स्ट्रे डॉग्स स्ट्रे कॅटल्स हे टुरिस्टांक त्रास करतात थंयसर अशे वेरियस इश्यूज आयज घेतलेत आमी आनी ऑनरेबल मिनिस्टरानूय सांगलां की डेफिनेटली सिजना पयलीं हे बारीक बारीक इश्यूज आहा ते सॉल्व करतले म्हणून. हे इशू दुसरे ड्रग्साचो इशू काय ना पळय ड्रग्साचो इशू हांवें ऑलरेडी माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सांगला खंय खंय इलिगल एक्टिविटीज जाता ती आयडेंटिफाय करा म्हणून सांगला हांवें खंयच्या खंयच्या एरियांनी ते सांगला. सो तेचेर म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट दोगूय मेळोन तेचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. बारीक बारीक म्हणटा जाल्यार बारीक बारीक म्हाजे इश्यूज आहा ते बारीक बारीक टॉयलेट चेंजिंग रूम हे सांगले. ड्रग्स इशू आहा तो CM कडेन हांवें ऑलरेडी उलयला तेचेर ऑलरेडी पुलिसूय कामाक लागलेले आसात. सीझन स्टार्ट जाता तेन्ना तेन्ना आमकां तेचेर कितें एक्शन जाता ती कळटली. मिनिस्टरान रिस्पॉन्स केलो करता म्हणून सांगला टायम लागतो मागीर ऑलरेडी तेंच्यांनी कामूच स्टार्ट करता आनी टायम लागता न्हू काम स्टार्ट केल्लें आहा तेंचे. ओके ही टॉयलेट बिलेट बेजीक फेसिलिटी दिवपाक जाय पूण ती आजुनूय तुजे कॉन्स्टिट्युन्सीन ना. पळय पयलीं स्टार्टींग जे म्हाका म्हायती आहा ते प्रमाणे CRZ इश्यूज खूब आसलेले तेका लागून CRZ परमिशन टुरिजम डिपार्टमेंट दिनासले अशे वेगळे वेगळे इश्यूज आतां तो प्रॉब्लम सॉल्व जाल्लो आहा आनी थंय टुरिजम लँड आहा जी कोस्टल बेल्ट आहा थंयसर तेंच्यांनी ह्या सिजना पयलीं घालून दिता म्हणून सांगलां. ऑलरेडी खंयचो प्रायवेट एरिया फॉर एक्झाम्पल हरमला थंय टुरिजम प्रॉपर्टी ना थंयसर प्रायवेट एरिया हांवें ऑलरेडी एका मनशा कडेन उलयला सो थंय प्रायवेट NOC दिवन ती टॉयलेट आनी चेंजिंग रूम थंय जातली. जीत हांगसरलो पयलींचो ह्यो जो आसलो आमदार हांगा तो GDCचो चेअरमॅन आशिल्लो म्हणजे तेणें कांयच करूंक ना थंय. पळय तेणी कितें केलां आनी करूंक ना ते सगळे लोक जाणा तुमी जाणा सो तेचेर कमेंट करप रॉंग. हांव आतां फुडें कितें करतलो तेचेर म्हाका तुमी विचारा. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आनीक इशू म्हणटा तो काल एक जालो बिचीचेर गाडयो पावता ऑलरेडी आयज डिस्कस केला आनी काल सांजचेच हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयला की थंयसर गाडयो आताच न्हू एप्रिलानूय तशी गाडी गेल्लेली तेका लागून थंयसर स्टाफ डिप्लॉयमेंट हेचे टुरिजम पुलीस आहा ते खूब कमी आहा आनी म्हाजे एंटायर कोस्टल बेल्टाक फक्त 2च घातले. सो तेका हांवें आतांय रिक्वेस्ट केला की म्हाजे 4 बीचीज आहा प्रत्येक बिचाचेर 4 टुरिस्ट पुलीस कंपल्सरी थंय ह्या सिजनाक आसूंक जाय कित्याक अशे जे एक्टिविटीज जाता जे गाडयो बिचाचेर व्हरतात थंय पुलीस ना म्हणून हे जाता. सो ते ऑलरेडी आयच्यान सुरवातूय करता म्हटला तेणी सो तेचेरूय एक्शन जाता. सिरियस इशू सिरियस हेजेर फायन वा सिरियस हेजेर एक्शन जावपाक नाका घेतले ऑलरेडी तेकाच लागून पुलीस ना म्हणून हे जालें न्हू. सो तेका तेच सांगला पुलीस एव्हरी पोस्ट बिचाचेर 4 जाण तरी पुलीस जाय. आतां तुमकडे कांय ना जाल्यार पुलीस ना त्याच इश्यूज घेवन येयला न्हू कांय ना म्हणून इश्यूज घेवन येयला. सो हे आतां करपाक जाय ह्या सिजनाक. CRZ व्हायलेशन करून जी हॉटेलां बी बांदता सो तुमच्या एरियेन जे सगळ्यात पयलो पॉयंट हांवें तो काडला पयली टुरिजम डिपार्टमेंटान आपली एरिया ती डिमार्केट करपाक जाय कित्याक इलिगल स्ट्रक्चर्स जे गोंयकार न्हू ते नॉन गोवन जे शेक्स जावं कॉटेजीस जावं हेंच्यांनी एनक्रोच केल्ले आहा ते आयज पॉयंट आउट करून दिला आयच्यान तेंच्यांनी डिमार्केशनूय स्टार्ट करता म्हटला आनी तेचेर एक्शनूय घेता म्हणून सांगला. म्हणजे भायले येवन बांदता अशें आतां म्हाज्या नजरेन तरी हांवें जो पर्यंत आमदार जाला ते पर्यंत पळयताले भायलेच हांवें असेंब्लीनूय आवाज केल्लो आहा भायल्यांनीच बांदलेले आहा.